पहिले नाव आसा डॉक्टर सुरेश कुसो आमोणकर आमच्या मदीं आसा हांगासर. त्यांचे सगळ्यांचे बायोडेटा जे आसा ते सर्क्युलेट केल्ले आसा तुमकां सगळे. सांखळे रावता ते आत्माराम वामन गांवकार हे फाटल्यान उबे आसात. शिरगांवचे ते रहिवासी. मये पॉलिटेक्निकान HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक्स सेक्शनाचे ते हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. मये मतदारसंघाचे उमेदवार म्हणून हांव जाहीर. परेश रायकर ते शिवोली मतदारसंघाचे गोवा सुरक्षा मंचाचे उमेदवार म्हणून जाहीर करता. हे जे आमी आज उमेदवार जाहीर केल्या अशेंच आनी कांय दिसांनी आनी कांय उमेदवारांची नांवां जाहीर करतले. इंग्रजी माध्यमांच्या प्राथमीक शाळांचे अनुदान आमचे सरकार येयल्या उपरांत 2017-18 ह्या शैक्षणीक वर्सा पासून बंद करतले. जमनी वयले आनी न्हंयतले सगळे कॅसिनोचेर आमचे सरकार हेतूक आमी बंदी घालतले. गोवा सुरक्षा मंचाच्या मते गोंय खातीर खास दर्जो मागपाची कांयच गरज ना अशें आमचें मत. खास दर्जाचे मागणेचें मृगजळ जें आसा तें मृगजळ मनोहर पर्रीकरान सगळ्या गोंयचे जनतेक दाखोवन फसवणूक केल्ली आसा. जे राज्याचे न्हंयचें राष्ट्रीयकरण केल्लें आसा ताका गोवा सुरक्षा मंच जो आसा तो फूल सपोर्ट पूर्ण पाठिंबो दिता. तर हे सगळे इडियम्स आनी रेव पार्ट्यांचेर गोवा सरकार येयल्या उपरांत गोवा सुरक्षा मंचाचें सरकार येतकूच पूर्ण बंदी घालतले. गोवा सुरक्षा मंच सत्तेर येतकूच भ्रष्टाचाराचें पूर्ण उच्चाटन करपा खातीर कटिबद्ध आसा. रिक्रुटमेंटच्या बाबतींत नोकर भरतीच्या बाबतींत सिलेक्शन बोर्ड आनी गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन अशा 2 युनिटां मार्फत नोकर भरती जी आसा ती केल्ली वतली. कायदेपट्टीत सांगता तसलो शब्द आमच्या भारतीय घटनेतूच ना, स्पेशल स्टेटस म्हणून ना.